नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत तुमचो परतून एकदा येवकार. आकाशाचे जे सगळे हेवनली ऑब्जेक्ट्स आसात अंतराळांत ती पळोवपाक मेळटा. तुमी आकाशा कडेन एक्चुली पळोवपाची गरज ना. तुमी फक्त वणटीर कॅलेंडरा कडेन पळयल्यार पुरो. कॅलेंडर म्हणजे जे सुर्याची आकाशान एपरंट मुवमेंट आसा, चंद्राची म्हयन्याभरान जी मुवमेंट आसा, हे सगळे जे घडटा, पृथ्वीची जी रोटेशन आसा, हे सगळें रिफ्लेक्ट जाता डायरेक्टली इन द कॅलेंडर. जितल्यो आमच्या संवसारान सिविलायझेशन जाल्या प्रत्येकांचे वेरिएशनांनी कॅलेंडरां तुमकां मेळटलीं. तर कॅलेंडर हो असो भाग आसा जो फक्त एस्ट्रोनॉमी म्हणजे खगोलशास्त्राकूच निगडीत ना, आमच्या संस्कृतीकूय तो एटॅच्ड आसा. तर कॅलेंडर हे कित्याक केलें मनशान, हाची गरज कितें मनशाक आशिल्ली, हे जर पळयल्यार ब्रॉडली आमी कॅलेंडर 4 भागांत विभाजीत करूं शकतात. म्हणजे 4 प्रकाराची कॅलेंडरां सदां संवसारान मनशाक गरजेची आशिल्ली. सगळ्यान एक म्हणजे जे युटिलिटी कॅलेंडर. सगळ्यान पयली युटिलिटी कॅलेंडर म्हणजे आमकां डे टू डे लायफान दैनंदीन जिवनाक जे जाय पडटा तशें आमचे वणटीर कॅलेंडर आसता. इंग्लीश कॅलेंडर म्हणटात ते आमी म्हणूंक शकतात की इट इज अ युटिलिटी कॅलेंडर. दुसरें आसा फायनान्शियल कॅलेंडर, जे अर्थ इकॉनॉमिक्स आसा, कॉमर्स आसा, ताका सगळें जे गरजेचें आसा हे आमचे फायनान्शियल कॅलेंडर. इंडियेचें फायनान्शियल इयर एप्रिलान सुरू जाता. बाकीचे सुद्दां अमेरिकेन, ऑस्ट्रेलियान हे विंगड विंगड दीस आसतात. तिसरे प्रकारचे कॅलेंडर म्हणल्यार एकाडेमीक कॅलेंडर, शैक्षणीक जे कॅलेंडर आसा. प्रत्येक कंट्रीन वेगळ्या वेगळ्या वेळार भुरग्यांची स्कुलां आसात, कॉलेजां आसात, युनिवर्सिटीज हो सुरू जातात. आनी सगळ्यान लास्ट आनी म्हाका दिसता सगळ्यान इम्पॉर्टंट हें आसा एग्रीकल्चरल कॅलेंडर, जे कृशी पंचांग आसा ते. हें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक म्हणल्यार कॅलेंडराची गरज मनशाक पडिल्लीच एग्रीकल्चरा खातीर. आकाशाचे जे ऑब्जेक्ट्स आसात हांचे मुवमेंट मार्क करीत करीत सिजन्स हे वळखुपाक मनीस शिकलो. आनी सिजन्स वळखलो की ताका एग्रीकल्चर कळपाक आयलें. हांव एक प्रवासाक भायर सरलो. हांवें एक प्रवास सुरू केलो जातूंत हांव विंगड विंगड लोकां कडेन वचून तांचे कॅलेंडरा बद्दल कितें मत आसा, तांचे हाजेर कितें अभ्यास आसा, हें हांव सोदून काडपाक भायर सरलो. आमी आतां वचुया आनी हे कॅलेंडराची जी एडवेंचर आसा, ही जर्नी आसा, ही चालू करुया. आमी आसात मेरशे श्रीकांत नागवेकर हांच्या घरान. श्रीकांत नागवेकर हे व्यक्तिमत्व तुमकां परिचय करून दिवपाक म्हणल्यार खूब आसा. एक म्हणल्यार गोंयभरांत जितले आनी गोंयाच्या भायर सुद्दां विज्ञान आनी विज्ञानाचें जे पॉप्युलरायझेशन, सायन्स पॉप्युलरायझेशन आसा, तातूंत तांचो खूब सिंहाचो वांटो असो आसा. सर पणजे प्रोग्रेस हायस्कुलान सायन्स टिचर आशिल्ले. गोवा सायन्स टिचर्स एसोसिएशन हाजे ते फावंडर, प्रेसिडंट, सेक्रेटरी हे सगळे आशिल्ले. आनी भारत जन विज्ञान जी जठ्ठा आसा ताजे ते कॉर्डिनेटर आशिल्ले गोंयान. अशे खुबशे एक्टिविटीज, त्या भायर कितलेशे वर्कशॉप्स, कितलेशे लेक्चर्स, सायन्स आनी सायन्स पॉप्युलरायझेशन हातूंत तांणी सगळें आपलें जिवन समर्पीत केलां. आतां हांव हांगा येवपाचें प्रयोजन म्हणल्यार श्रीकांत नागवेकर हांकां जितलें कॅलेंडर हाजे बद्दल जी म्हायती आसा, हाजे बद्दल इन्फॉर्मेशन आसा, की म्हाका दिसना की गोंयान आनी कोणाक सोदचें पडटलें इतलें इन्फॉर्मेशन आशिल्लो कोण एक मनीस. इतली नॉलेज हे टॉपिकाचेर सराक आसा. आतां कॅलेंडरा बद्दल आमी उलयलें जाल्यार एस्ट्रोनॉमीचो एक वेगळोच भाग आसा जाका कॅलेंड्रीक सायन्स अशें म्हणटात. हातूंत सगळे डिटेल कॅल्कुलेशन्स, हेवनली ऑब्जेक्ट्सांचेर कशे मुवमेंट्स आसता, हें सगळें डिपेंड आसता आनी तातूंतल्यान कॅलेंडर फॉर्म जाता. कॅलेंडरा बद्दल तांचे कडेन थोडी माहिती घेवया. सर तुमकां आमच्या प्रोग्रामान फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, येवकार. आतां सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे हांव सोदून काडपाक तुमचे कडेन आयला. हांव एक प्रवास सुरू केला की हे कॅलेंडर म्हणजे म्हाका लोक म्हणपाक लागले अंतरिक्ष प्रोग्रामात कॅलेंडर कितें करता. तर कॅलेंडर इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. तुमी कितें म्हणटात सर? न्ही, कॅलेंडर पार्ट तें कॅलेंडर म्हणजे वर्साचो काळ न्ही. वर्साचो काळ हो निसर्गाचेर अवलंबून आसतलो. म्हणटकीर ते निसर्ग म्हणजे मुख्य म्हणजे आमी पृथ्वी सुर्या वयर भोंवता, मागीर दीस स्टार्ट जाता, म्हयनो, हें सगळें एस्ट्रोनॉमीच न्ही, खगोलशास्त्रच हें. खगोलशास्त्रा शिवाय आमी कॅलेंडर विचारच करूंक शकना. सर म्हजो दुसरो प्रश्न तुमचे कडेन आसा की हे कॅलेंडर जे आसा आमी काळान जर फाटीं गेले जाल्यार सर्वसाधारण केन्ना अशी सुरू जाली अशें सायन्स कितें म्हणटा, हिस्ट्री कितें म्हणटा? कॅलेंडर गरज केन्ना पडली? आमकां शेती करपाक आशिल्ली, युरोपाक थंडी जाताली आनी तांकां तें मास आशिल्लें पळय तें सुकोवन दवरचें पडटालें अन्ना खातीर. तांकां कडक थंडी थंय, थंडी दिसांनी कांय पिकना म्हणून तांकां तें मास बी सुकोवन दवरचें पडटालें.
म्हण ताका ऋतू थंडी केन्ना येतली तशें भारतांत आतां आमकां पावस केन्ना सुरू जाता त्या वेळार शेती करपा आशिल्ली एग्रीकल्चरल कंट्री. हय ते तेन्ना त्या काळांत आमकां गरज पडली प्रेरीत करपाचें केन्ना घडटलें कावलें केन्ना घडटलें प्रेडिक्शन हें भाकीत करपाक जाय आशिल्लीं म्हूण त्या खातीर कितें जालें आमच्या काळांत एस्ट्रोनॉमी बरी डेवलप जाल्ली आनी नक्षत्राचें ज्ञान नक्षत्रांचें ज्ञान आनी त्या राशी पडटो हेचेर सोद लागलो आनी त्या काळांत कितें जावपा लागलें नायल नदी इजिप्तांत तेन्ना जेन्ना पळय पूर येतालो दर वर्सा पूर येतालो न्ही त्या वेळार सिरियस तारो मोबायल दिश्टी पडपाक लागलो पुर्वेक उगवता दिश्टी पडटालो तेजे वयल्यान तांकां एक रिलेशन सुरू केलें. तर ऋतू आनी कॅलेंडर हांच्या बद्दल आमकां कितें म्हायती दियात. तें सगळें कॅलेंडर जें आसा पळय आमी जे कॅलेंडर बदलतात ताका ऋतू वर्स म्हणटात म्हणजे ते आमकां खबर आसा उत्तरायण आनी दक्षिणायन सूर्य उत्तरे वता मागीर परत उत्तर येता मागीर परत दक्षिण येता हो अनुभव आमकां सगळ्यांक आसात आनी त्याच काळा भितर पृथ्वी सुर्यावती एक फेरो पूर्ण करता म्हणजे हेजे वयल्यान कितें जालें म्हणजे नक्षत्राची भोंवणी म्हणजे नक्षत्रां भितर पृथ्वीची भोंवणी आनी कृत हेजे संबंद आसता ना सर. म्हणजे तुमी म्हणटात की जे आमी पृथ्वी सुर्या भोंवती फिरता पूण आमकां दिसता की सूर्य पृथ्वी भोंवती फिरता सो एका सबंद वर्सांत पृथ्वी आकाशाचे फूल एक रावंड मारता तर आमकां अशें दिसता की सूर्य विंगड विंगड हातूंत राशींतल्यान मूव जाता तशें म्हणटात तुमी. सो हांचो म्हणजे राशींचो आनी ऋतूंचो संबंद आसा म्हणजे हेजे वयल्यान आमी ऋतू वर्स आमी जेन्ना उत्तरायण आनी दक्षिणायन एक वर्स कंप्लीट करपाक एक वर्स लागता त्याच बरोबर सूर्य म्हणजे आमची भास जाता पळय सूर्य भोंवता म्हणून खंय म्हळ्यार पृथ्वी भोंवता आमी म्हणया सूर्य राशी भोंवती भोंवता एका एक फळ मारून म्हणजे हें जालें हेका म्हणटा आमी नक्षत्र वर्स. सर तुमी आतां आमकां कॅलेंडराचे प्रकार सांगतात न्ही म्हणजे वर्स म्हणजे कॅलेंडर पूण ते वर्साक तरेतरेचे प्रकार आसात तरेतरेची कॅलेंडरां आसात. सो सगळ्यान पयलीं नक्षत्र वर्ष म्हणटाले तुमी. सगळ्यान पयलीं आमी ऋतू वर्स घेवया. ऋतू वर्साक सर इंग्लिशान आमी कितें म्हणटा ताका ट्रॉपिकल इयर अशें म्हणटा ट्रॉपिकल कॅलेंडर म्हणटा पळय ताका ऋतू आमी म्हणटा पळय तें म्हणजे ते रिलेटेड टू सिजन. आनी आतां शेती केन्ना करपा जाय हेजेर तें अवलंबून आसा. दुसरें सांगात न्ही हांवें उत्तरेक कशें थंडी येता एक्स्ट्रीम थंडी येता तें तेजे वयल्यान ठरता. हेजें एक सादें एक हांव सांगता एक हें सांगता बरस हें शब्द बरसात आनी बरस वर्साक बरस म्हणटा हिंदीन बरस म्हणटा आनी तेजे वयल्यान बरसात आयलें बरसात तशें वर्षा हेजे वयल्यान वर्स आयलें. म्हणजे पावसाळ्याचे आमी कोंकणी वचून म्हणनात आतां कितले पावसाळे जाले अशें म्हणटा पळय म्हाका खबर नाशिल्लें सर म्हणजे वर्स हे शब्द वर्षा पावस वर्षा हेजे वयल्यान म्हणजे हेजे वयल्यान कांयच न्ही म्हणजे म्हणजे कॅलेंडर हें कितें ऋतूचें कशें अवलंबून आसता. सो ऋतूंचें प्रमाणपत्र म्हणजे कॅलेंडर. सर तुमी आमकां ट्रॉपिकल कॅलेंडरा बद्दल सांगलें आनी एक कॅलेंडर आसा सायडेरियल कॅलेंडर म्हणटात नक्षत्र वर्ष नक्षत्रांचें कॅलेंडर हें कितें आसता सर. नक्षत्र वर्स म्हणजे कितें राशी सूर्य आमकां नक्षत्रां भितर भोंवता पळय 12 राशी आसा पळय 12 राशी भितर भोंवता आनी जेन्ना तो एक ताळ एक धरया एक ताळ त्या आमी सुरवात करुया परत त्या ताळ्या कडेन जेन्ना रावंड मारून परत येतलो ताका म्हणटा नक्षत्र वर्स. म्हणजे सर आमी हातून स्पेसान भितर एक रेफरन्स पॉयंट म्हणून एक स्टार धरपाचें आनी थंयचेच स्टारा कडल्यान सनाचें मुवमेंट कंप्लीट करून परत सन त्या स्टारा कडेन पावलो की एक सायडेरियल इयर जालें अशें ताकाच आमी नक्षत्र वर्स नक्षत्र सायडेरियल इयर. तेजे आमी कॅलेंडराचे प्रकार कितें घेवया प्रकार अशें आसा म्हणजे थोडी कॅलेंडर जी आसा पळय ती चंद्राची मुवमेंट चंद्राचेर ताका म्हणटा लुनार कॅलेंडर चांद्र कॅलेंडर अशें म्हणटा आनी थोडी कॅलेंडर जी आसा सुर्याचे आसता ताका सोलर कॅलेंडर हय आनी थोडी दोनीचें फ्युजन चांद्र आनी सोलर हिंदू पंचांग हें तशें चंद्र सूर्य दोगांचें मेळ वचूंक येता. हाका कितें म्हणटात सर. हेका लुनार सोल अशें म्हणटा लुनार सोलर लुनी सोलर अशें म्हणटा हिंदू कॅलेंडर. सो हातून सगळ्यांत एक म्हत्वाचो भाग आनी हे वर्सा तो आयला तो म्हणजे अधिक म्हयनो म्हणजे एका वर्सान 13 म्हयने पडटात. सो हाजे फाटल्याची एस्ट्रोनॉमी आनी कॅलेंड्रीक सायन्स आमच्या दर्शकांक सांगात. हें खूब कठीण गणित हें म्हणजे ते मुवमेंट जे चंद्राचे मुवमेंट आसा पळय ते हिशोबास करता. आमी कितें करता म्हयनो केन्ना सुरू जाता म्हणजे तेन्ना सूर्य जे राशींत आसतना एक अमावास जेन्ना घडटा पळय तेन्ना
म्हणजे तेन्ना म्हयनो सुरू जाता आं जर एक राशीन आसतना जर 2 अमावस्या आयले जायत तर 1 म्हयनो आमी तो अदीक धरता. सूर्य प्रत्येक राशीन 1 म्हयनो उरता आनी 1 अमास सूर्याची 1 राशीत जाता. पूण एका राशींतूच जर 2 अमावस्या जाल्यो जाल्यार तें वर्स अदीक वर्स तेका अदीक जाता अशें. आतां हें अदीक म्हयनो आतां भाद्रपदा आयला म्हणजे आमकां श्रावण अदीक न्ही श्रावण जातकर मागीर अदीक भाद्रपदा म्हणून तो आमची 1 म्हयनो मुखार हेजें कारण कितें आमची हिंदू धर्माची म्हयने जे आसा चंद्राचे आसा चंद्राक जवळ जवळ 29.5 दीस लागता 1 म्हयन्याक. एक म्हणजे चंद्राचे म्हयनो जो आसा पळय आमी उमास धरता पळय ते 29.5 म्हणून आमचे म्हयने जे आसा हिंदू म्हयने धर्माचे म्हयने जे आसा ते 29 दिसांचे 30 दिसांचे अशें जाता अशें जाता. मदीं मागीर हिंदू धर्मान 31 दीस येनात ना 31 दीस ना 31 दिसां शक्य ना. म्हणून त्या खातीर कितें जाता दर वर्साक आमची हिंदू धर्माची कॅलेंडर जे आसा 10 दिसांनी फाटीं पडटा. सूर्याच्या कॅलेंडराक कंपेर केल्यार फाटीं पडटा फाटीं पडटा आनी त्या खातीर 2-3 वर्सांनी ताका एक अदीक म्हयनो घालचो पडटा. पूण ह्या वीक आपूण आतां अशें करपाक मेळना न्ही म्हूण ताका एक शास्त्र करपाक जाय म्हूण हें अशें गणीत थरयलां. म्हणजे प्रत्येक 3 वर्सांनी कॅलेंडर बॅलन्स करपाक सर नाल्यार कितें जातलें की 3 वर्सांनी जर कॅलेंडर बॅलन्स करना जाल्यार सगळे सिजन्स फाटीं फाटीं पडत रावतले. आमची चवथ मागीर येतली सप्टेंबर ऑगस्टा येवपाची जुलया येतली. हिंदू पंचांग हातूंत अदीक म्हयन्या बरोबर क्षयमास म्हणून एक येता म्हणजे तो रेर येता न्ही तो सदां येना तसो. क्षय म्हणजे एका वर्सान 1 म्हयनोच येना तें कशें गणीत आसता. तें गणीत तशेंच म्हणजे त्या वर्सा सूर्य 1 राशीन आसतना अमास एक घडली ना. म्हणजे सूर्य एका राशीन आसतना 1 अमास घडपाक जाय आनी सूर्य जर एका राशीन आसा आनी एकूय अमास घडली ना मागीर तो क्षयमास म्हणून तो आतां भयण धरप ना. म्हणजे म्हयनोच धरप ना. अशें केन्ना जावंक शकता ना आमी खबर आसा की थोडी एक काळ असो आसता म्हणजे पृथ्वी जी आसा आमची ती सुर्याच्या लागीं आसता तेन्ना सुर्याची गती वाडटा. अशें म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां पयलीं एक घडलें. पूण त्या वेळार कितें जाता ना 2 अदीक मास येतात ते बॅलन्स करपा खातीर आपूण बॅलन्स आसता तें जरी आमी एक जरी ना गेलो आपुणूच बॅलन्स जाता. म्हणजे हें सगळें जें घडटा तें सगळें आकाश ठरयता. पृथ्वी चंद्र गणीत हें आकाश ठरयता. हें पृथ्वीचे भ्रमणाचेर आदारिल्लें गणीत हें खूब इंट्रस्टींग आसा. तितले आमी खोल वता पळय तितले आनीक आवड निर्माण जाता. इंडियन नॅशनल कॅलेंडर आसा न्ही तातूंत भारतीय सौर पंचांग हें हाजो प्रकार कितें. हेजो प्रकार स्वतंत्र जातकीर कितें जालें ना भारतांत वेगवेगळे पंथाची वेगवेगळी पंचांगां आसात. अशी त्या वेळार अशें दिसून आयलें की सबंद भारताचें हिंदू धर्मा भितर 30 कॅलेंडर आसा. म्हणजे हे सगळे गोदो जो आसा पळय तो ना करपा खातीर तेन्ना आमचो जवाहरलाल नेरून मेघनाथ साहा म्हणून एक भौतीक शास्त्र एस्ट्रोनॉमर आशिल्लो मेघनाथ साहा. एस्ट्रोनॉमर न्ही म्हूण तो भौतीक म्हणजे फिजिक्साचो हें तो फिजिसिस्ट. तेजे खाला तेणी एक कमिटी नेमली आनी त्या वेळार तेणी एक कॅलेंडर तयार केलें. हें कॅलेंडर खरें उत्कृश्ट कॅलेंडर आसा. सगळें शास्त्रीय दृश्टीकोनांतल्यान तें उत्कृश्ट कॅलेंडर आसा. ह्या कॅलेंडराचें आमी ताका 1955 पासून तें सुरवात जाली. इंडियन नॅशनल कॅलेंडर. कॅलेंडर हे खुबशे इंट्रस्टींग पॉयंटार आतां वेळ आयला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. परतून रोखडेच मेळुया.